फोटो बी इन गोवाचेर घालतलो जाल्यार ते करपाक आनी हो इश्यू असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा तो इश्यू हांव जाल्यार कावन्सिलर आसता तेन्ना पसून घेवन आसा की असल्यो बिल्डिंगी ज्यो आसा थोडे लोक भितर इनहॅबिटंट आसात आनी थोड्यो अश्यो बिल्डिंग्स आसा ज्यो ओनर्साच्यो बिल्डिंग आसा ज्यो अश्योच पाडीक आसा म्हणजे ते काय ना भितर कोण रावना म्हणजे पोलीस स्टेशनाची जी बिल्डिंग आसा ती अशी पोल्युशनार आसा ती कॉलॅप्स जाल्यार काय ना म्हणल्यार ताचे सकयल एक 10 दिसांनी म्हणटले कित्याक तो रोड बिझियस्ट रोड आसा पुलीस स्टेशनार सगळे लोक आमचे कोणी कंप्लेन करपाक वता आनी कितें एप्लिकेशन करपाक वता कितें जायत जाल्यार जबाबदार कोण काय म्हणून हांव प्रत्येक टायम एसेंब्लीन पसून ह्या लास्ट एसेंब्लीन पसून 15 दिसा फाटल्यान जाल्ले ती पसून हांवें सांगलां की कलेक्टरान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हूण हाचेर आनी कलेक्टरान त्या दृश्टीन प्रोसेसूय स्टार्ट केल्लो ती कमिटी फॉर्म करप हें करप पूण म्हाका दिसता हाका एक खंय तरी पॉलिसी डिसिजन आसपाक जाय ओनर्स जे आसा आज ओनर सुशेगाद खंय तरी बशिल्ले आसा आनी हांगा पाडीक बिल्डिंगो तश्योच दवरल्या पण खंयच्याय प्रॉपर्टीची काळजी घेवपाची ओनराची जबाबदारी आसा आज ओनर्स त्यो वचना म्हणून तश्योच दवरलेल्यो आसा आनी फाल्यां सपोज त्यो पडल्यो एक 10-20 लोक मेले जाल्यार तांकां कोण अकाउंटेबल आमी 2 दीस रडटले आमी 2 दीस बोवाळ करतले आनी मागीर पडटले शांत त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की हाचेर खंय तरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी जावची कोणी डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग्स ज्यो आसा ह्यो सरकारान आपूण प्रायमा फेशिया मोडच्यो म्हणजे ताजी दखल घेवन मोडच्यो आनी जो कॉस्ट आसा मोडपाचो ती सील करची प्रॉपर्टी आनी जो पर्यंत ओनर तो कॉस्ट फारीक करना विथ इंट्रस्ट पेनाल्टी सगळे धरून तो पर्यंत तो प्रॉडक्ट रिलीज करचो न्ही हे हांव पयलीं पसून हें करत आसा पूण हे म्हाका दिसता दिसान आय ओपनर आज म्हाका दिसता चतुर्थी आशिल्ली म्हणून थंय लोक आज रहदारी नाशिल्ली पूण होय बी रेजिडेन्शियल एरिया हांगा खुबशे लोक डेली वतात आज सपोज एक वयल्यान तो कपचो पडिल्लो जाल्यार आज 100% कोण तरी मेल्लो हांगा एक वयल्यान जेन्ना कॉन्क्रिटाचो पीस पडटा धाकटो पीस पडल्यार मरपा पुरो लोकांक तकलेर पडलो जाल्यार सो म्हाका दिसता हाज्या फुडें म्हाका दिसता आनी आमी खंय तरी असल्यो ट्रेजेडी जावपाक रावपाक ना ऑनरेबल सीएमा कडेन ट्राय करतालो म्हाका मेळुना पूण हांव ऑनरेबल सीएमाकूय जातून इमिडिएटली हाजेर कितें तरी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी काडची जातून ओनर्स लायबल आसचे फाल्यां तुजी प्रॉपर्टी तुका साल्वार करपाक जायना जाल्यार यू आर लायबल फाल्यां खंयचीय ट्रेजेडी जाल्यार कोणूय भितर मेलो जाल्यार ताका कंपेन्सेशन दिवप तुजी जबाबदारी आनी कोणाची जबाबदारी मागीर आमी हात झाडटात ना आमी कशें दितले आनी सरकार आपले परीन कितें आसता कंपेन्सेशन दिता पूण ओनर्स हे सुशेगाद कित्याक बसप हांव तुका 10 तरी बिल्डिंगो वास्को भितर दाखयता जांचे ओनर सुशेगाद बशिल्ले आसात आनी हांगा बिल्डींग मोडपाक आमकां रावल्या म्हणजे आमी ह्यांच्या प्रॉपर्टींची आमी काळजी घेवप काय कितें दिस इज अ व्हेरी सॅड थिंग हांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरा कडेन आतां उलयलां कलेक्टरान आपले मनीसूय धाडिल्ले आसा आनी हांव तिकाय रिक्वेस्ट करतलो की असल्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा जंय इनहॅबिटंट्स आसूं नासूं त्यो डेमोलिशनाक इमिडिएटली काडपाच्यो करा आनी ते सपोज डेमोलिशन करना जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान आपूण भितर इंटरव्हीन जावन त्यो खंयच्याय कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून त्यो प्रॉपर्टी सील करून तो रिकवर तांचे कडल्यान कॉस्ट करचो हांव जे इनहॅबिटंट्स थोडे आसा ओनर्स हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता आज सरकारान हांवें पयरूच सांगलां खरें सरकारान आज सगळे ओल्ड सोसायटीज ज्यो आसा तांकां 300 FIR केल्लो आसा सो कितेंय प्रॉपर्टी आसूं 300 FIR ताजो फायदो तुमी घेवचो आनी ह्यो बिल्डिंग ज्यो पाडीक पडल्या म्हणजे तुमच्योच बिल्डिंग्यो तुमच्योच प्रॉपर्टी आसा त्यो तुमी सेफगार्ड करच्यो तुमी स्ट्रिक्ट रावचे न्ही बाबा आपल्याक इतलेंच मेळपा जाय आपल्याक तितलेंच मेळपा जाय कित्याक कोणूय जो पळय घेता तो आपले फायनान्शियल वायबिलिटी पळयतलो तेन्ना तुमी एक हें करून म्हणजे लोकांचे चिंता हांगा सेंट जोसेफ स्कूल आसा हांगा सेंट एंड्रूज स्कूल आसा हांगच्यान भुरगीं चलत वता कोणा भुरग्याचेर पडलो स्लॅब जाल्यार कोण जबाबदार मागीर आमकां कांय रडून फायदो ना त्या खातीर हांव ऑनरेबल सीएमाक आनी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक मागता आनी ओनर्सांकूय रिक्वेस्ट करता की तुमी आतां फुडें सरचे तुमची प्रॉपर्टी आसा तुमी सेफगार्ड करूंक शकना जाल्यार हांव जाल्यार रिक्वेस्ट करतलो की ऑनरेबल सीएमाक की त्यो सीज करच्यो प्रॉपर्टी आनी सगळो कॉस्ट तांचे कडल्यान रिकवर करचो पडटा ह्यो डेमोलिशन करच्यो कोसंबे बिल्डींग आसा मुकुंद बिल्डींग आसा बाकीच्यो सगळ्यो बिल्डींग ज्यो आसा त्यो सगळ्यो डेमोलिश करच्यो आनी नव्यो बिल्डिंगो काडून म्हणजे तांकां थंय रावतात तांकां थंय दिवचे आनी बाकीच्यो यूज करच्यो म्हणजे एटलीस्ट नव्यो जातल्यो आज दिसपाक पसून इतलो वायट दिसता कोसंबे बिल्डींग मेन हायवेचेर आसा पूण ते ताडपत्री घालून ते सेफगार्ड करता दिसना बरें सो हाजेर खंय तरी एक पॉलिसी डिसिजन म्हाका दिसता सरकारान घेवचें अंडर PPP मॉड्यूल तुमकां खंयचे मॉड्युलाचेर जाय ते घेवन ह्यो ज्यो ओल्ड डिलॅपिडेटेड बिल्डिंग्स ऑल ओवर आसा त्यो नव्यो करपाक तुमी हातान प्रोसेस तरी सुरवात करचो जेणे करून 1-2 वर्सांनी हांवें गव्हर्मेंटाक मागणी केल्ली आसा की इमिडिएटली असले बिल्डिंगेचेर हें कारवाई करच्यो आनी ताब्यान घेवच्यो म्हणून नाजाल्यार व्हडली ट्रेजेडी जातली आनी मागीर
मागीर आमी रडपा शिवाय आनी आमी कांय करूंक शकचे. MLAचे जे कावन्सिलराचे टर्म आशिल्ले तेन्नाच्यान म्हाका दिसता आमी हो प्रॉब्लेम रेज करत आसा की कितें तरी एक्शन जावची. आज जे जालां ते तुमी म्हणटा तशें एक आय ओपनर सिच्युएशन आसा. देवाच्या दयेन आज कांयच कॅज्युअलिटी जाली ना, कांयच ट्रॅजेडी जाली ना. ह्यो बिल्डिंग्स आमी रायट फ्रॉम MMC स्टाफ क्वॉर्टर्स ही आसाच, MMC स्टाफ क्वॉर्टर्स आसा, बाकीच्यो ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्यो बिल्डिंग्स आमी बेगिनांतल्या बेगीन डेमोलिश करच्यो म्हणून मागिल्लो. पूण एज अ कावन्सिलर तांकां आमचे कडेन तशें लॉज ना. सो गव्हर्मेंटान खंय तरी एक पॉलिसी सिस्टम घेवपाची गरज आसा जाणे करून ह्यो डेमोलिशन जावन लोकांक म्हणजे सगळ्यो सिटीन आसा मॅक्सिमम ज्यो आसा अश्यो डायलॅबिलेटेड बिल्डिंग्स आमदारान परत म्हाका दिसता असेंब्लीन काडला, असेंब्लीन उलयल्या. गव्हर्मेंटाक बिल्डिंग ओनर्सांकूय आमी रिक्वेस्ट केल्या परत की कितें तरी एक्शन तुमची घेवची, कित्याक अननेसेसरी इनोसंट लायफ यू कॅनॉट पुट एट स्टेक. सो म्हाका दिसता बेगिनांतल्या बेगीन हाजेर कितें तरी डिसिजन जावपाक जाय. ऑनरेबल MLAन सांगलां तशें हाजेर आमी खूब हालींच तांणी असेंब्ली सेशनांनी उलयलां. सो म्हाका दिसता बेगिनांतल्या बेगीन डिसिजन घेवपाची गरज आसा. 11 मिनटान ताजी सरान आमकां फोन केले MLA वास्कोच्यान की स्लॅब कोसळ्ळा म्हणून. इमिजिएटली आमचे वास्को फायर स्टेशन हांगा पावले आनी अलॉंग वीथ आमचे लेबर आसले पळय आमी तो क्लियर केले. आनी मातशे वयर आहा पळय तो 1-2 स्लॅब हँगींग आहा पळय ते आमी गोवा शिपयार्डाच्यान आमी क्रेन आपयला ते मातशें पुश करून आमी उडयतात. आनी बिल्डींग आहा व्हेरी ओल्ड आहा आनी तलाटी बीन येयल्ले तांकांय सांगला ते सकयल 2 शॉप आहा पळय ते खाली करपाक. सर खंय तरी दिसना डेलिब्रेटेड स्टेटीन बिल्डींग आहा आनी खंय तरी लोकांची जिवीत हानी बी कितें जाल्या नुकसान. एकूच एक बायक आहा एक्टिवा ती हें जाला डॅमेज जाला, बाकीचे कोणाक इंजरी कांय ना कोण पावता. सर कितें ऑक्युपंट बी आसले बिल्डिंगेन? कोण ना, अनसेफ बिल्डींग आसा. ओन्ली 2 शॉप आहा पळय तांकां खाली करपाक मॅसेज दिल्ली आहा आनी ऑथॉरिटी आमचे म्युन्सिपालिटीच्यान घेवन तांकां लेटर वयतले खाली करपाक. एडवायस दिला ऑलरेडी MLA वास्कोन लेटर केल्ले आहा आनी सगळ्यांक ऑथॉरिटींक खबर आसा प्रोसिजर चालू आसा. सो अशें कितले सुमार असले बिल्डींग आसतले सर वास्कोभरान? मोर देन 20-25 बिल्डींग आसा.